म्हशी कोणाचे रे ते? तुमच्याच ते म्हशी. आम्ही आकाशाने म्हशी दिसल्या त्यांचे. आमचे हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी असं सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी असतील आणि सगळी बरी असपाक जाय. सो आता आम्ही वचूंक भायर सरल्या मळ्यान. सांजचो टायम म्हटल्यार मळ्यान जरा. आणि आयज आसा आकाश आमचे बरोबर. एकदम चोपली म्हणा. तेजी एक्झाम सोंपली, आता तो फ्री असा. आणि आता मळ्यान सध्या फावटी असतले शेंगदाण्या खातीर. आणि वत एकदम कडक असं सामके. आणि कुत्रे पळय कितल्या. एक आणि दोन कुत्रे ना, चार कुत्रे आहेत. चार कुत्रे आहेत. आणि ते जर आमच्या फाटल्यान लागत न्हू, हांगसर 3 आहात, हांगसर 1 असा. हे जर आमच्या फाटल्यान लागत न्हू, आम्ही खंय आसा थंय धांवतली. हांव जाल्यार खंयच्या खंय धांवतलें, कित्याक एक कुत्रो आमकां फाटल्यान लागता. आणि घास बीन मारलेले. घास बी आम्ही पावली आमच्या मळ्यान. आणि कुत्र्यांचा आवाज सुरू झाला. आम्ही पावली आणि कुत्र्यांचा आवाज सुरू झाला. चल आकाश, मम्मी सोत. गो आत्या. त्या पयात आत्या आत. परत आणि कोण येतलो? हात करता खंयची? ती सगळीच ती पळत थंय आसा मम्मी. आयज आमी न्हू दोगांय पिंक जाली. पिंक तेकाय खबर ना. म्हाकाय खबर नासलें तो पिंक घालतलो म्हणून. सो चुकून आमी पिंक घातले आणि फायनली आमकां मेळ्ळी मम्मी. मम्मी बसल्या. मम्मी किती कोण आसना ना वतान कोण. हां फुलार हय मागीर वयतली. काढल्यात गे तुम्ही वळखांक सुद्धा कळना गे. तू वताक सरे तू बाय. कित्याक तेका घेवंक आसलें मगे हांवें. ए काढपाकच आहे. आकाशा गेली गोरवाय शेंगदाणा काढूंक लागली. गोरवा केन्ना शेंगदाणा काडटा ही. आणि चांगला असतो म्हटलं त्यांना चांगलं. आता खरा करून चांगले होता. सांगा ना जा आकाशा गेली गोरवा काढू शकता. ना तुमची. आकाश तू शिकले दिसत त्यांना.
हांगा तुम्ही पळोवंक शकता दीदी मम्मा आणि काकी शेंगदाणे काडटात. तरी काका सुद्धा काडटा आणि दीदी काडीचे झाडांत खावचे काम करता. आकाश सांग म्हणजे आकाश म्हणून सांग. लोक हांगा खुबशे काडूंक येयल्लेले आहात. आम्ही शेंगदाणे बीन काढला आणि आम्ही आता वयता आमच्या हांगसर मळ्यान पूल आसा थंय. पळया ते गरोवपाक बी कोण आहा. आम्ही गरोवपाक वचनात. एक आमी तुमकां पिशाचो ब्लॉग सो आम्ही आता पुलार वयता. आयज आमी फकत न्हू मळ्यान भोंवपाकूच येयल्या. शेंगदाणे बीन अजिबात काडपाक येवंक ना आणि आयज म्हाजो बेश्टो दीस आसा. टायमपास डे म्हणू शकता आकाशा बरोबर. आकाशाक सद्या सुटी पडले तेका लागून हांव म्हटलें या एक रावंड मारया आणि आता सद्या डेलीच आमचो रावंड आसतलो मळ्यान कारण सद्या शेंगदाण्याचे दीस आसा. जो मेरेन शेंगदाणा सोंपना तो मेरेन यो वच हे चालूच आसतलें मळ्यान. आनी आमचो सुद्दां काडटा जाल्यार तुमकां हांव व्हिडिओ करतलो. तिरीक सांगतलो कर म्हणून. आगे बाई. आणि हो पळयात आतां दादा काका. ओ दादा कसा आहे? जालो काडून. हय पावली आमी एकदाची पुलार. व्हडलो पूल ना धाकटो पूल आसा आणि लोकांक शॉर्टकट ही वाट बरी पडटा. सो दाखयता तुमकां. ऑलरेडी हेचेर एक ब्लॉग आसा. ह्या पुलाचेर हांवें ब्लॉग केला. तेचेर सांगलां हांवें कशें कितें कोणाक कोणाक शॉर्टकट पडटा खंय पडटा हो पूल तो. सो आमी पावली परत एकदां दाखयता तुमकां तो हो पूल. पळोवू शकता तुम्ही पूल हो. आणि हो पळयात आकाश. आणि पुलार कोणूच ना फकत आमीच आसा हांव आनी आकाश हा. फोटो बीन क्लिक करूंक बरें आसा हांगसर. सो आमी हांगसर टायमपास करपाक येयली. मळ्यान बसून बसून बेजार येयला आणि आयज तर म्हाका कांय काम करपाचें नासलें तेका लागून आमी हांगसर येयली. मातसो टायमपास जातलो आमचो. आणि दोगांनी पिंग पिंग केलें. आमकां सगळीं जाणां विचारतात आयज मॅचिंग शे तुमी सांगून केलें काय म्हणून न्हू रे. आमी ज्या पुलार येयला ते आसा मडकयचे पूल. म्हणजेच आमच्या गांवान एक वाडो आसा मडकय म्हणून. थंयसले पूल म्हणू शकतात. तांकां लागीं पडटा शेतान बीन येवपाक. आणि हांगसर न्हू बरें थंड आसा आणि हांगसर आकाशूय उबो आसा. सो असो हा तो पूल. एकदम थंड आसा हांगसर बरें दिसता. म्हणजे जेंकां लागीं आसा पूल न्हू तांकां सांजच्या टायमार येवन बीन बसूंक मेन म्हटल्यार बरें आसा हांगसर. आनी थंय न्हू बोकडां आसात. त्या सायडीन ते पळय दिसले हांगसर बोकडां चरतात. आणि उदकूय बरें व्हांवता.
पुलार आमचा टाइमपास करून करून जालो आणि आम्ही आता मम्मीकडे बी वयता असली तशी आणि त्याच्या मागीर वयतली घरा कारण टायम जालो 5:30 काय 6 कितें तरी आणि टाइम जालो तरी न्हू वत काय वचना मरे आकाश मम्मीकडे पावली तुका मायान येवन कसं दिसला खरंच पावली आम्ही मम्मीकडे बी हाका दिदी पळया तुम्ही पुढे चलता आणि हांव सध्या ब्लॉग शूट करता आणि हांव सध्या मम्मीकडे पावली पयलीं ती हांगा बसलेली हांगा आता ती थंय बसल्या सगळी शेंगदाणो काडटात पळयात तुमी शेंगदाणोच शेंगदाणो पळय इतकं आम्ही न्हू वचपाक भायर सरली घरा कडेन कारण मम्मीन बीन आमकां चल म्हटली एकदा कारण खूप टाइम जालो आता म्हशी कोणाचे रे ते तुमचेच ते म्हशी हे आम्ही हे घालले आकाशाक न्हू म्हशी दिसल्या त्यांचे आमचे आणि तो आता वयताना घेवन वयतलो काय पहिले म्हशीनी तुझा उगडास काढलो म्हणून तुका खोकली येयली शुअर म्हशीने उगडास काढलाय जो म्हणून हाका खोकली येयली आणि घेवन वयतलो खंय तो आता म्हशी आता म्हशींक भंय ना रे आता तुका सुटी पडली न्हू सो आम्ही वाटेर वयताना गजाली करीत करीत वयता मस्ती चालू आहा आमची सध्या आमच्या घराच्या लागींच आसा मळो म्हणटात तो एक 10 मिनटाची वाट राव मरे आणि म्हाका सांडून फुडें चलता मळ्यांसून येताच न्हू म्हाका एक व्हडलो माकडांचो पराक्रम पळोवंक गावलो आणि यार शीट यार माकडांनी पळयात कितें केलें तें पोपाची सामकी हालत सगळी पोपाय खान उडयली आणि एकानू टमाटा भरपूर आसा एटलिस्ट ती तरी दवरल्या पुरो माकडांनी पळयात ही तरी दवरल्या पुरो पोपायची तर वाटूच लायली ही तरी दवरल्या पुरो टमाटा नाल्यार ही जर खान उडयत जाल्यार जालें मागीर सो गायज कोणाच्या हांगसर माकड येवन इतले त्रास करतात प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात तुमच्या थंय बीन तुमकां त्रास करताले आमच्या हांगसर तर भरपूरूच माकड येतात येयल्ल्या दिसा माकड असतात आनी सगळे खान उडयतात सो घरा कडेन येयले म्हाजी थोडी कामां केली आनी टायम हो रोखडोच जाता सान ही रोखडीच जाता केन्नाच टायम वयता दीस केन्ना उजवाडटा केन्ना काबार जाता तेंय बीन आमकां कळना सो गायज आकाश आतां घरा वयता आकाशाक बाय बाय करा बाय बाय आकाश बाय फ्रेंड आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग खूप आवडलो आसतलो आणि आकाशाची आनी म्हाजी मस्ती बीन तुम्ही एन्जॉय केली आसतली चला तर आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे बाय